नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या दिसाच्या वर्धापन दिसा निमतान गोमंतक भवनात खासा कार्यावळीचे आयोजन। वेगवेगळ्या थरांतल्या मानेस्तांनी हाजेरी लावन गोमंतक टीव्ही भेटयली परबीं। धर्मांतरण प्रकरणात पास्टर डॉमिनिक डिसोजाक सशर्त जामीन मंजूर। म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचो निवाडो। गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे तिसरे दीस आखळे उपोषण चालू। सरकार संजीवनी साखर कारखान्याच्या विशीं आपले धोरण करचे पुराय। गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेची मागणी। मय आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या खेळगड्यांक वरदान थारिल्ल्या केळबाय वाड्यावयल्या खेळा मैदानाक येतले बरे दीस। अर्धवट स्थितीत आशिल्ले खांडेपार उड्डाण पुलाचे काम आतां परतून सुरू। धोकादायक जंक्शनाचेर जावपी अपघात मात दिसान दीस वाडत आसा। वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान संबंधीत अधिकाऱ्यांक घेवन जंक्शनाची केली पळोवणी। शेनवार आनी आयतारच्यो सुटयो सोडून विविध परबो आनी वर्धापन दिसा निमतान वर्सभर 14 दीस शेअर बाजार उरतलो बंद। गोमंतक टीव्हीचो आयज दुसरो वर्धापन दीस। ह्या निमतान गोमंतक भवनात आयज खासा कार्यावळीचे आयोजन केले। ह्या कार्यावळीक वेगवेगळ्या थरांतल्या मानेस्तांनी हाजेरी लावन गोमंतक टीव्हीक परबीं भेटयली। गोंयांत एक इंडिपेंडंट टेलिव्हिजन नेटवर्क सुरू जावचें अशें सकाळ मिडियाचें सपन आशिल्लें। 2 वर्सां पयलीं गोंय विधानसभेच्या इलेक्शनाच्या वेळार हो आमी चॅनल सुरू केलो आनी ताका उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, गोंयांत आमी आमचे टीव्हीन सगळ्यांत तरणाटे भुरगे आमी घेतल्यात। आमचे सब एडिटर जावं, आमचे रिपोर्टर जावं, आमचे डेस्कार काम करपी जावं आनी टीव्हीच्या वेगवेगळ्या जे पळय वेगवेगळी आंगां आसात तातूंत काम करपी आसून सगळे तरूण भुरगे काम करतात आनी नेटान उत्साहान काम करतात। गोंयांत खूब टीव्ही चॅनल आसात, खूब आमी नेटवर्क पळयला, पूण गोमंतक टीव्हीचें खाशेलपण आसा। आमी खंयच्याय अशे प्रबळ बिझनेस हावसाचे मार्फत नात। आमचो मिडिया इंडिपेंडंट इतल्या खातीर म्हणटात कारण आमी वेगवेगळे प्रश्न, फकत राजकीय प्रश्न न्ही, आमी मायनींग प्रश्नाचेर झगडटात। आमी वेगवेगळे सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय प्रश्नाचेर वेगवेगळी तांची दोंगापोंगां दाखयतात। एक वेगळो चॅनल म्हणूनच आमी गाजतात। आमचे पळय ब्रेकींग न्यूज आसा किंवा आमचे वेगवेगळे रिल्स आसात किंवा आमचे वेगवेगळे व्हिडिओ आसात, आज आमी पळयतात, लायव्ह वतात। इतलेंच न्हय, ते खाची कोंकच्यानी पावतात। गोंयचे ग्रामीण भाग म्हाका दिसता आमचे इतलो आनी कोण कवर करना। तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। जशें सरान आत्तां सांगलें की आमची खूब सगळी यंग टीम आसा, सगळे भुरगे जे आसा, जावं रिपोर्टर, डेस्क, PCR टीम, बाकी आमचे सगळे स्टाफ जे आहा ते खूब यंग आसा आनी एन्थुजियास्टीक जावन सगळे जाण काम करता। सरान जशें म्हटलें की ब्रेकींग आसत, लायव्ह आसत किंवा आमी जर पळयत जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी जे वेगवेगळ्यो घडामोडी घडटा तो आमचो असो गोमंतक टीव्ही एकमेव चॅनल आहा जो ताका चड प्रायोरिटी दिता। पणजे ज्यो गजाली घडटा, स्मार्ट सिटीच्यो ज्यो घडामोडी घडटा ते पासून ते सत्तरी, काणकोण, सांगे, पेडणे ह्या सगळ्या गांवगिऱ्या म्हालांनी आमची ही सगळी टीम जी आहा ती बऱ्या प्रमाणान रिपोर्टिंग करता। आमचे आउटस्टेशन रिपोर्टर्स जे आसा ते सुद्दां आमकां बऱ्या प्रमाणान बातम्यो दिता आनी अशें एक टीम वर्क घेवन सराच्या मार्गदर्शना खाला आमी फाटल्या आतां हे दुसरें वर्स कंप्लीट जाता गोमंतक टीव्हीत। अशी फुडली आनी 20 वर्सां, 30 वर्सां, 40 वर्सां जावची आनी आमचो चॅनल जो आहा तो ह्या सगळ्या भुरग्यांक आनी ह्या सगळ्या यंग टीमीक घेवन आनी ग्रो जावचो इतलेंच मागता। गोमंतक टीव्हीक आयज 2 वर्सां पुराय जातात आनी आमी सगळीं यंग भुरगीं
गोमंतक टीव्हीन आमचेर सगळ्यांचेर विश्वास दवरून आमच्या सगळ्या यंग भुरग्यांक घेवन ही गोमंतक टीव्ही फुडें वयता आनी मुखार आमी अशेंच सगळीं जाणां एकवट जावन काम करतलीं आनी आख्खे गोंयभरांतले ज्यो बातम्यो आसा त्यो तुमच्या मुखार पावोवपाचो प्रयत्न करतलीं आनी तुमी सुद्दां आमकां असोच प्रतिसाद सदांच दीत रावात। गोमंतक टीव्ही तुमी सदां उठून पळयत रावात, कारण आमी तुमकां ताज्यो गजाली आमी तुमच्या मेरेन पावयता, वेगवेगळे कार्यावळी तुमच्या मुखार घेवन येता आनी आमकां साथ दिवपी सुद्दां आमचे राजू नायक सर आसतले किंवा विश्वनाथ आसतलो। दीस आमच्या खातीर खूब खास आसा। गोमंतक टीव्हीन आमकां नो एक्सपिरियन्स नासतना आमकां हांगा हाडले, आमचेर विश्वास दवरलो आनी आयज आमी खुशाल बरी 2 वर्सां पुराय करता। आमचे राजू नायक सर आसा, विश्वनाथ नेने सर, तो चान्स असोच फुडें हांव ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज येतल्यो त्यो मुखार आमी अशीच हें करतली। सो पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टीव्हीक 2 वर्सां पुराय जाली। एक धाकटेशें रोप लायता आनी तें झाड व्हडलें जाता पळय, तसो प्रत्यक्ष अणभव हांवें हांगासर घेतलो। कांयच अणभव नासतना आमकां राजू सरांनी संदी दिली आनी प्रत्यक्षात हे जर्नलिजम कशें आसता तेज्या मुळा पासून शिक्षण आमी आजून तितलें घेवंक ना पूण घेत आसा आनी हेच्या मुखारूय घेतलें आनी गोमंतक टीव्ही अशेंच मुखार व्हरता आसतना पळयत रावतले। तुम्ही सुद्दां आमचो गोमंतक टीव्ही असोच पळयत रावा। सो फूल गोमंतक परिवार आणि ह्या परिवारान आम्ही लहानाची आयज 2 वर्साची जाल्ली आहे। खूप खोशी भोगता। गोमंतक टीव्ही फक्त 2 वर्साची जाले, पण जर आमचे तुम्ही सबस्क्रायबर म्हणजे पळयत जाल्यार तो झपाट्यान वाडत आसा। तुम्ही आमचो गोमंतक टीव्ही सदींच पळया। गोंयान जे कितें घडटा ते आमी तुमकां केन्नाच चुकयना। ते ब्रेकिंग असो, ते यूट्यूब असो, ते व्हॉट्सएप असो, ते सोशल मिडियातले खंयचें माध्यम असो, आमी तुमच्या खातीर 24/7 काम करता। तुमचो आमकां तितकोच वांगड जाव। 2 वर्सां पुराय जातात लागीं या 2 वर्साच्या प्रवासात तुम्ही आमकां बरो प्रतिसाद दिला। या 2 वर्साच्या प्रवासात जावं त्यो राजकीय घडामोडी, सांस्कृतिक आनी हेर मळावळ्यो खबरी आमी सगळ्यात पयलीं तुमच्या मेरेन पावयतात। ह्यान फुडें तुमी आमकां असोच प्रतिसाद दीत रावात आनी असोच मोग करीत रावात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आज गोमंतक टीव्ही दुसरे वर्स वर्धापन दिन साजरो करता। खूब वर्सां आमी गोमंतका कडेन संबंदीत आसात। अक्षरशः म्हणजे कौटुंबीक अशें आमचें नातें आसा गोमंतका कडेन आनी सदांच आसतलें। पूण आतां गोमंतक टीव्ही जाल्ल्या कारणान जशें हांवें सांगलें, वय जरी जालें तर हुरूप वाडला, उमेद वाडल्या आनी ह्या भुरग्यां बरोबर काम करपाची संदी आमकां परत एकदां प्राप्त जाल्ली आसा। तशें जाता तशें आमी करतले आनी गोमंतक टीव्ही अक्षरशः म्हणजे तेंगशी गाठची वयली आकाशा इतकी आनी जी विश्वासार्हता गोमंतक दैनिकान जी प्राप्त केली आसा तीच विश्वासार्हता आमच्या दैनीक गोमंतक टीव्हीक प्राप्त जावची अशीच ह्या वेळार देवा धन्या लागीं प्रार्थना। देव बरें करूं। फटवणूक आणि बेकायदेशीर धर्मांतरण प्रकरणात पास्टर डॉमनिक डिसोजाक म्हापशेच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो। डॉमनिकाच्या जामीन अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जाल्ली, पूण न्यायालयान निवाडो राखून दवरिल्लो। सडये शिवोले 5 पिलर्स हांगासरले पास्टर डॉमनिक डिसोजा हांकां धर्मांतर तशेंच ब्लॅक मॅजीक ह्या संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी आयतारा अटक केली। त्यानंतर तांच्या खंय तरी काळजान दुखपाक लागले, ताका लागून नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजेच आजिलो हॉस्पिटलान तांकां एडमीट केल्लें। दुसऱ्या दिसा खंय तरी तेंची कंडिशन स्टेबल जाली आनी तांकां डिस्चार्ज मेळ्ळें। त्याच नंतर JMFC कोर्टान तांकां एका दिसाची पुलीस कस्टडी दिली आनी आयज अखेर JMFC कोर्टान तांकां कंडिशनल बेल ग्रांट केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोले। गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे 3रे दीस साखळे उपोषण चालूच। सरकार संजीवनी साखर कारखान्याविशीं आपले धोरण पुराय करना तो मेरेन साखळे उपोषण चालूच दवरतले असो गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेन निर्णय घेतला। फाटले 7 म्हयने सुविधा समितीची बसकाच जाल्ली ना अशें ऊस उत्पादक शेतकार संघटनेचो उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाय हाणें सांगलें। एक डिमांड घेवन बसल्या की बाबा आमकां शुगर फॅक्टरीचें फुडें कितें आनी सरकारानच आमकां सांगलेलें हांगा इथॉनॉल प्लांट जातलो आनी तो इथॉनॉल प्लांट जातलो म्हणून आज पसून आमी वाट पळयत आसा आनी ज्यो आमच्यो शेतजमनी आसा त्यो आमी पडंग दवरल्यो आहा कित्याक फाल्यां आमकां ऊस हें कॅश क्रॉप रोवपा मेळटलें म्हणून। पूण सरकार आपलें आज पर्यंत धोरण क्लियर करना बाबा इथॉनॉल घालतलो काय ना आनी हेजे खातीर आमी सरकारा वेळोवेळी निवेदनां हें तें दिवन सांगलेलें कळयल्लें आसा आनी सरकारान सांगलेलें पयर आमी 15 दिसां भितर म्हणजे नोव्हेंबराचे लास्ट विका की आमकां 15 ते 20 दिसां भितर कितें तें कळोवचें फॅक्टरीचें धोरण नाजाल्यार आमी रस्त्यार बसतले। मदलो तो काळ आमचो आमी शेतकार सदांच शेतकामां बिजी आसता म्हणटा मदलो काळ गेलो आनी आमी आतां सुरू केलां आनी हें साखळी आंदोलन सुरू केल्लें आसा। ज्या शेतकाराक टायम मेळटा तो शेतकार हांगा येवन बसता आनी गरज पडली
जाल्यार आमी मोठें आंदोलन करतले आनी सगळे गोंयचे जे शेतकार आसा तेंचो सपोर्ट घेतले आनी हें अशेंच आंदोलन चालू दवरतले. आज आमचो हो 3रो दीस आसा. आमी हें अशेंच रेगुलर आंदोलन चालू दवरतले जो पर्यंत सरकार आमची दाद घेना. सांगता मदें इथॉनॉलाचे आवाज आमकां हेच्या जुनाच्या 10 तारीख बसून इथॉनॉल प्लांटाचें हें जातलें म्हणजे टेंडरींग फायनल जातलें अशें सांगलेलें. पूण आज बसून आनी ताका सुविधा समिती म्हणून एक काडलेली. त्या सुविधा समितीची 7 म्हयने मिटिंगच जाल्ली ना. जर आमकां सुविधा समिती काडली आमकांय तितून घातले शेतकारां आनी जर आमी ते सुविधा समिती मार्फत शेतकारां हेजें उत्तर दिवपाक शकना जाल्यार ते सुविधा समिती सुद्दां म्हाज्या कोतान अर्थ काय ना. आमी सुद्दां तितूंतल्यान भायर सरलेले बरें अशें आमकां दिसता. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आनी ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी मायकल लोबो, आमदार कळंगूट मतदारसंघ. दिलायला लोबो, आमदार शिवोली मतदारसंघ, उपाध्यक्ष गोंय मनोरंजन सोसायटी. डॅनियल लोबो, उपसरपंच पर्राप पंचायत आणि युवा फुडारी. गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची हुनहुनीत परबी भेटोवपी विनोद दत्ताराम पालेकर, आदलो आमदार शिवोली मतदारसंघ. गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी मायकल लोबो, आमदार कळंगूट मतदारसंघ. दिलायला लोबो, आमदार शिवोली मतदारसंघ, उपाध्यक्ष गोंय मनोरंजन सोसायटी. डॅनियल लोबो, उपसरपंच पर्राप पंचायत आणि युवा फुडारी. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी मायकल लोबो, आमदार कळंगूट मतदारसंघ. दिलायला लोबो, आमदार शिवोली मतदारसंघ, उपाध्यक्ष गोंय मनोरंजन सोसायटी. डॅनियल लोबो, उपसरपंच पर्राप पंचायत आणि युवा फुडारी. गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची हुनहुनीत परबी भेटोवपी विनोद दत्ताराम पालेकर, आदलो आमदार शिवोली मतदारसंघ. ब्रेका उपरांत येवकार. आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. मये आनी सरभोंवतणाच्या वाठारांतल्या खेळगड्यांक वरदान थारिल्ल्या केळबाय वाड्यावयल्या खेळा मैदानाक आतां बरे दीस येवपाचे आसा. खेळां आनी युवा वेवहार खात्या वतीन सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून ह्या मैदानाची सुधारणा करपाचो प्रस्ताव आसा. मये पंचायत वाठारांतल्या केळबाय वाड्यावयल्या फुटबॉल ग्राउंडाक आतां बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या. खेळां आनी युवा वेवहार खात्या वतीन सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून ह्या ग्राउंडाची सुधारणा करतले. फाटल्या सप्तकात खेळा मंत्री गोविंद गावडे एके कार्यावळी निमतान मया आयिल्ले. ते वेळार तांच्यांनी ही म्हायती दिवन रोखडेच ग्राउंडाच्या कामाक हात घालतले अशें स्पश्ट केलां.
8.5 वर्सां पयलीं म्हळ्यार जून 2015 ह्या वर्सा केळबाय वाड्या वयल्या ग्राउंडाचें लोकार्पण जाल्लें. ताचे उपरांत मदल्या कांय काळात ह्या मैदानाच्या देखभाली कडेन कांय प्रमाणात आडनदर जाल्ली. ताका लागून ह्या मैदानाची कांय प्रमाणात दशा जाल्या. मैदानाचे कंपाऊंड वॉल सामकें कमकुवत जाला. एके वटेन तर कंपाऊंड वॉल कोसळ्ळा. हे कंपाऊंड वॉल नव्यान बांदून मैदानाचेर फावो ते सुदारणा घडोवन हाडपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हांणी ह्या ग्राउंडाच्या सुदारणे विशीं दिल्लो प्रस्ताव सरकारान मान्य केला. रोखडेच ह्या कामाक हात घालतले अशें कळटा. मैदानाची सुदारणा जातली देखून थळाव्या खेळगड्यां मदीं उत्साहाचें वातावरण पातळ्ळां. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अर्धवट स्थितीत आशिल्ले खांडेपार उड्डाण पुलाचें काम आतां परतून सुरू जाला, पूण धोकादायक जंक्शनाचेर जावपी अपघात मात दिसान दीस वाडत आसा. ह्याच संदर्भात बेरेस्तारा वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान संबंदीत अधिकाऱ्यांक घेवन जंक्शनाची पळोवणी केली, तशेंच अधिकाऱ्यांक म्हत्वाच्यो सुचोवण्योय केल्यो. खांडेपार उडान पुलाच्या अर्धवट आशिल्ल्या कामाक सुरवात जाल्या. हे काम चालू आसा थंयच धोकादायक जंक्शन आसा. ह्या जंक्शनार अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा आनी खूब जाणांक अपघातात जीव वागडायचे पडल्यात. 2 दिसां पयलीं अपघातात कुर्टीच्या एकल्याक जीव वागडायचो पडलो. हे अपघात टाळपा खातीर आतां पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल्यान पावल उबारला. प्रेस्तारा अक्षत कौशल, उप अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर, फोंडा येरादारी पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारी, भौशीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंतो चंदा परवार हांचे सयत उडान पुलाचे तशेंच धोकादायक जंक्शनार वचून पळोवणी केली. ते सुवाते सुचोवणी फलक आनी स्कूल आशिल्ल्यान येरादारी पुलीस दवरतले अशें पळोवणे वेळार थारायले. इसी के लिए आज हमने एक जॉइंट फील्ड इंस्पेक्शन रखा था PWD के लोगों के साथ. ट्रैफिक पुलिस, पंचायत, सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं. लोकल सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं और कुछ एक कॉमन कंसेंसस बना है कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है. यहाँ रेगुलरली ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है. स्कूल के टाइमिंग्स पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहता है ताकि बच्चों को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो. PWD के ऑफिसर्स ने बताया कि वो कुछ सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी निकाल रहे हैं, तो होपफुली वो चीज़ें निकालने से यहाँ पे एक्सीडेंट डेफिनेटली कम होंगे. लेकिन जैसे आप देख सकते हैं एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसकी वजह से कुछ सिविल वर्क ऑन बोर्डिंग है. लेकिन एक बार ये सारी सब एजेंसीज एक साथ ऑन बोर्ड है और हमारा कोशिश यही रहेगा कि फ्यूचर में यहाँ एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जाए. नहीं, जैसे आप बता रहे हैं राइट लेके, तो आगे एक प्राइमरी स्कूल है, तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये भी है कि उस प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई हानि ना आए. सीधा कर देंगे तो उनकी सुरक्षा पे सवाल उठ सकते हैं. इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा. ऐसे नीजर रिएक्शन नहीं लिया जाएगा. हम इसको स्टडी करके फिर एक फैसला लेंगे. काल जेन्ना नॅशनल हायवे आनी ट्राफिक सायड डिपार्टमेंट येयले पळय तेन्ना हांव आशिल्लो थंय, तेन्ना आमी अशें डिमांड केलें की हांगासरल्यान ओल्ड उडावल्यांच्या फुडें सेकंड लायनीक जे जॉइन जाता पळय लोक, ती फूल लेनूच बंद करुया आनी ही वन वे करुया. आनी काल ते संपर्क केले आनी आतां हें फूल वन वे चल्लां. लोकांनी मातशें कॉपरेशन दिवचें पडटलें, कित्याक हो एक्चुली आतां नो एंट्री आसा फोंड्या वचपाक. फोंड्या वयता जाल्यार अंडरपासांतल्यान रायट मारपाचो आनी फोंड्या वचपाचो. ह्या लोकांनी जर प्रॉपर जर करीत फॉलो करीत न्ही जाल्यार एक्सिडंट आमचे मिनिमायज जातले. हांगा एक्सिडंट चान्सीस कांय ना. सद्या मागणी आमची जाल्ली आसा, वन वे जाल्लो आसा. फक्त लोकांनी प्रॉपर सायनबोर्ड पळोवन ते फॉलो करचे. तो गुगल मॅप पयले आमी तांकां म्हणलें आतां पळय, हय ट्रॅकार ते वता म्हणटा फुडें स्कुलाची भुरगीं रावता. गुगल मॅपाचो प्रश्न मांडलेलो हांवें तेन्ना तेंचे तांकां कितें सांगलेलें आसा की फुडें आनी एक आसा पळय न्ही तें सामकें प्रायमरी आसा. पयली ते चवथी एक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा आनी थंय रस्तो सामको नेरो आसा. जर सगळे थंय व्हेकल्स जर ओल्ड ब्रिजा वयल्यान जर धाडले न्ही जाल्यार थंय त्या प्रायमरी स्कुलाच्या भुरग्यांक त्रास जावं येता. 30-40 भुरगीं थंय शिकता आनी नेरो रोड आशिल्ल्या कारणान कितें जालां गाडयो सुद्दां जर सर्वीस आसा जे कोण पेरंट्स तांकां भुरग्यांक व्हरपाक जाय तांकां. ताका लागून सद्याचें गुगल ट्रॅकिंग आसा पळय न्ही ऑपर वयल्यान रायट घेवन वचपाचें तें अशें आसून अशें ठरयल्लें आसा.
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नायक. नव्या वर्साच्या रातीक मळ्यात स्मार्ट सिटीच्या फोंडाक पडून अपघाती मरण आयिल्ल्या प्रकरणात चौकशी चालू आसा. आमी अहवालांक रावल्यात. अहवाल आयल्या उपरांत सगळे स्पश्ट जातले. ते भायर गोंय राज्य मानव अधिकार आयोगान आमकां धाडिल्ल्या नोटीसीक आमी जाप दितले अशें स्मार्ट सिटीचो वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्सान सांगलें. पूण अपघात सुवातेर घेतिल्ल्या उपाय येवजणेचेर संजीतान चड म्हायती दिवंक ना. ह्या इन्सिडेंटाची तरी इन्क्वायरी चालू आहा. इन्क्वायरी जावनी रिपोर्ट येतलो आनी ह्या इन्सिडेंटाची आमकां एक नोटीसूय आयल्या ह्युमन रायट्स कमिशनाची. आमी ताचेर उत्तर दितले. थोडे टायम लाव उत्तर तुमकां कळटलें कितें आमचें तें. नो, आय डोंट अग्री दॅट देर इज नो मेजर डिप्लॉयड. Even in this case, some measures were deployed, but I don't want to comment right now. Let the inquiry happen. Let all the facts be brought to the notice. Wait for a couple of days. We will bring all facts of this incident. Workers issue is separate. This is about public safety. We are talking about public safety. We are saying that certain measures are taken. Maybe they were inadequate and all. Let the inquiry specify. आता लोकेशन साधायचे सगळे सेफ्टी मेजर्स तुम्ही घेतले. आता सध्या लोकेशनाचेर सगळे सेफ्टी मेजर घेतिल्ले आसा. इन्क्वायरीचेर तर कळ्ळे आनी थोडे सेफ्टी मेजर वाडोवपाची आसा. आमी मान्य आमी करतले. पूण इन्क्वायरी जावनी आनी आमचे जे उत्तर कमिशनाक वतले ते उत्तर तुमकां मेळटलेच. इट विल बी पब्लीक. आणि कामां डेडलायनाचे पयलीं कामां कंप्लीट जावपाक शकता ना. तुमकां खबर आहा आमी कामाची स्पीडूय वाडयल्या. सगळे तरेन कामां जाता. डेडलायन मेळोवपाची हो प्रयत्न चालूच आसा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी मायकल लोबो, आमदार कळंगूट मतदारसंघ. दिलायला लोबो, आमदार शिवोली मतदारसंघ, उपाध्यक्ष गोंय मनोरंजन सोसायटी. डॅनियल लोबो, उपसरपंच पर्राप पंचायत आणि युवा फुडारी. गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी विश्वजीत राणे, भलायकी मंत्री. देविया राणे, रान महामंडळाचे अध्यक्ष. टीव्हीक आज पयल्या एनिवर्सरीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. म्हाका दिसता गोमंतक टीव्ही हो प्रत्येक कान्या कोपऱ्यान गोंयचे जे सामान्य बारीक लोकांचे जे प्रश्न आनी जे मुद्दे आसात हे मुखार घेवन लोकां मुखार येता. बरें आसूं किंवा वायट आसूं. म्हाका दिसता गोमंतक टीव्ही हो सदांच गोंयकारांक लागून आसा. सो माय गुड विशीज टू गोमंतक टीव्ही आनी चॅनल शूड ग्रो. ऑल द बेस्ट. गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी मायकल लोबो, आमदार कळंगूट मतदारसंघ. दिलायला लोबो, आमदार शिवोली मतदारसंघ, उपाध्यक्ष गोंय मनोरंजन सोसायटी. डॅनियल लोबो, उपसरपंच पर्राप पंचायत आणि युवा फुडारी. गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी विश्वजीत राणे, भलायकी मंत्री. देविया राणे, रान महामंडळाचे अध्यक्ष.
गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची हुनहुनीत परबी भेटोवपी विनोद दत्ताराम पालेकर, आदलो आमदार शिवोली मतदारसंघ. गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी विश्वजीत राणे, भलायकी मंत्री, देविया राणे, रान महामंडळाचे अध्यक्ष. गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी मायकल लोबो, आमदार कळंगूट मतदारसंघ. डिलायला लोबो, आमदार शिवोली मतदारसंघ, उपाध्यक्ष गोय मनोरंजन सोसायटी. डॅनियल लोबो, उपसरपंच, पर्राप पंचायत आणि युवा फुडारी. गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी विश्वजीत राणे, भलायकी मंत्री, देविया राणे, रान महामंडळाचे अध्यक्ष. टीव्हीक आज पयल्या एनिवर्सरीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. म्हाका दिसता गोमंतक टीव्ही हो प्रत्येक कान्या कोपऱ्यान गोंयचे जे सामान्य बारीक लोकांचे जे प्रश्न आनी जे मुद्दे आसात हे मुखार घेवन लोकां मुखार येता, बरें आसूं किंवा वायट आसूं. म्हाका दिसता गोमंतक टीव्ही हो सदांच गोंयकारांक लागून आसा. सो माय गुड विशीस टू गोमंतक टीव्ही आनी चॅनल शूड ग्रो. ऑल द बेस्ट. गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी विश्वजीत राणे, भलायकी मंत्री, देविया राणे, रान महामंडळाचे अध्यक्ष.